ग्रावंडाचेर जिखप आनी ग्रावंडाचेर आमी जिखले म्हूण आख्या संवसारांत खबर आहा मिनींग तो कितले तरी पयशे आशिल्ले पयशांनी संवसार घेवपाक जायना रे नशिबान कोणाच्यान व्हरपाक जायना हातीन कोण काडून वता पडला न्हू तेन्ना आज आख्या लोकां मदें आनी संवसारा मदें खबर आहली आमी चॅम्पियन जाले ऑलरेडी सो तेमी खूब पयशे हारयले आनी कितें जाय केलें तेमी आजुनूय आनी वयता हेंचे आनी उठा वयता मागीर आतां आनी वयता मिनींग कितें आहा फुटबॉल म्हणटा तो कांयच प्रमाणे जिखलो प्लेयर न्हू आनी तुमी येता तुज्यान हेंच करूं येना न्हू कित्याक तुका सगळे कडेन तुका सांगिल्लें मरे तेमी कितें करून बाबा आमी तिकडे तुमकां चलना आमी तिकडे फुटबॉलाक आयले मरे आनी हांव फुटबॉल खेळपा जाता हितून लायफ जायना मात आयसर जावपाक जाय हांव फुटबॉल खेळपा जाता तो कितें चोडमूट जाल्यार चोडाय चोडमूट तूं अरे इतले गोरदार काबार केले मरे फुटबॉलाक आनी एक फॅमिली टीम हे घरांतू टीम तरी ISL वयता जाल्यार हेजे कितें समज तूं हे घरांतू टीम ओके एक तेजे लायले माली फॅमिली ही गेम चलयता कळ्ळें न्हू जाल्यार आज तेजे लायले मांव जेन्ना पयलीं आमी तेजे बाजार सगळे एकठांय आशिल्ले आज पासून तें नांव म्हणल्यार काळपाक जायना कित्याक ते भावालो म्हाका तेजो कोणाक सापडना आमचे सियाबरागे कितें सियाब आसतना आसलो सारको तेणें आनी तेन्ना सापड सोडना पण तेगे चेडो आनी बरोबर सो आदानाचो आसतना तेमी हें केलां ते म्हणटा तेंगे प्रॉब्लेम कित्याक जेकोजीन बरोबर तो सापड करता म्हणटा आतां तो जेकोजीन आतां तितून हें कोना सापड कोना पूण आय समजला न्हू सो हांव एकलो चलयत ते फुटबॉल तेचेर बाजार म्हणून हांव हातीन दवरला कोचा हाडा कोच काडा सेलेक्शन करता दोग जाण हे प्लेयर दोग जाण हे प्लेयर आनी ते क्वॉलिफाय जाता हे कितें तें वर्ल्ड कपा वयतलो 5 वर्सां भुरगो सारको एक कॅम्पान धरून ते तयार करपाक जाय 5 वर्सांनी 5 वर्सांनी भायर काडपाक ते प्लेयराक तेका खंय हेणोन दिवप ना तेन्ना वर्ल्ड कपाक क्वॉलिफाय जावपाचें जाता कित्याक इंडियेचे आयज धाकटेशे भुरग्यां कडेन फुटबॉल आहा तो दुसऱ्या कोणाक ना पूण ते भशेन हाडपाक जाय